जर 30 दिसां भितर पोरण्या गोंयांतली ही बेकायदेशीर इमारत मोडून उडयना जाल्यार परत एक फावट आमरण उपोशण करपाक फाटीं फुडें पळोवचें नात अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान सरकाराक दिल्या. तशेंच जर हायकोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करून उडोवपाक शकता जाल्यार ह्या हेरिटेज सायटीचें अस्तित्व आनी कितें उरलां अशी खंत उक्तायत इतिहासकार प्रज्वल चाकरदांडेन सरकाराक प्रश्न विचारलो. 2021 जेन्ना हांवें आमरण उपोशण केलें 5 दिसांनी सरकाराक जाग घेवन त्या वेळार ही ऑर्डर TCPची जाल्ली आनी ताजे मातशे पयलीं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ही ऑर्डर पास केल्ली आनी ताज्या उपरांत हांवें उपोशण सोडल्या उपरांत जेन्ना ही एक्शन जाल्या उपरांत विलेज पंचायत ऑफ से ओल्ड गोवान बाय फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस एज प्रिस्क्रायब्ड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट तांकां डेमोलिशन ऑर्डर इश्यू केल्ली, जी डेमोलिशन ऑर्डर आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 पणजे हांगा नॉर्थ गोवा पणजे हांगा पेंडींग आसा. वाय दीज डिपार्टमेंट्स हॅव इश्यूड दीज ऑर्डर्स विदाउट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड देर कॅन बी ओनली वन रिजन आनी एकूच कारण आसूंक शकता की तांकां खबर आसा की ती ऑर्डर चॅलेंज जातली आनी चॅलेंज करपाचे इंस्ट्रक्शन्स आसतले आनी सरकार खंय तरी नरम रावतलो आनी ह्यो ऑर्डरीक कॉस्ट जातलो. हाजो अर्थ सरकार इनडायरेक्टली बाय सबवर्टींग ज्युडिशियल प्रोसेस ते इलिगल स्ट्रक्चर तशेंच उरपाक जाय म्हणून खंय तरी मदत करता आनी हाजे बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. इफ यू डोंट टेक एक्शन विदीन नेक्स्ट 30 days एज पर लॉ वीच यू आर एंटायटल्ड टू डू we will take future course of action. High Court judgment दिला squashing the order of the Supreme Court in directing director of ASI ताणी ऑर्डर काडिल्ली की ते इलिगल स्ट्रक्चर जे वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा तें डिमॉलिश जावपाचें म्हणून ते ऑर्डर स्क्वॉश केल्ली आसा हायकोर्टान एंड आय फील दीस इज आय डोंट अंडरस्टँड दीस इज टोटली शॉकिंग. सो आमी हेरिटेज वाचोवपाक सोदता काय कोणाक वाचोवपाक सोदता? And what is this compulsion on the part of the High Court to pass this order revoking the order of the Archaeological Survey of India which called for demolition?